विश्व हिंदू परिशदेन हो उपक्रम जो आसा तो 1989 सालांत रामशिला पुजनाची हाक दिल्ली सगळ्या। थंय परिस्थिती अशी आयली, पुलिसां पळोवन पुलीस फौज फाटा पळोवन ही सायडा वेरा धांवप जालें, पळप जालें, मेळ्ळी त्या मार्गान म्हणटा तशें। रातची पुष्पक एक्सप्रेस म्हणून वयता लखनौ पर्यंत। थंय पळय जाल्यार भयानक वातावरण, पुलिसांचो जमा मारताले पळय, दोनूय हातान दांडे घेवन गोरवांक सुद्दां बरे बडयता, अशें मनशांक बडयता, ठाक मेळत थंय मारप धरून। अक्षरशः एक रस्तो 2-2, 3 दीस कंप्लीट ओसाड आसतालो, थंय कोणूच ना। वेगळे म्हणजे आमच्या सरकारी शासनान जे आमकां अनुभव दिले ते सगळ्यात क्रूर अनुभव आसता। नमस्कार, आयज आमी आसा बाटल्याच्या श्रीरामाच्या देवळान आनी प्रसंग असो आसा आनी एक असो क्षण आसा तो क्षण अख्खो देश सद्या अनुभवता आनी तो क्षण अनुभवा खातीर कितल्या लोकांनी म्हणटात तशे त्रास भोगले, कितें केलें तें तुमकां सांगपा खातीरूच आमी हांगा जमिल्ले आसा। आनी सांगपाचें म्हळ्यार आमच्या वांगडा आसात ते कार सेवक आसात जे कार सेवक गोंयच्यान म्हणजे गोंयचें कॉन्ट्रिब्युशन रामाच्या देवळा खातीर कितें आशिल्लें तें सांगताले। ते अयोध्येक कशे पावले, थोडे अयोध्येक पावले पावोंक ना, थोड्यांक जेलीन उडयले। सो हे जे प्रसंग तेंच्या तोंडान तुमकां आयकपाक मेळटले। सर येवकार तुमकां। सर तुमी अयोध्या जी कार सेवा जेन्ना करपाक आयिल्ले आनी जेन्ना संघान म्हणजे विश्व हिंदू परिशदेन एक उलो मारलो तेन्ना तुमी सक्रीय आसले, कशें कितें केलें तुमी? विश्व हिंदू परिशदेन हो उपक्रम जो आसा तो 1989 सालांत रामशिला पुजनाची हाक दिल्ली सगळ्या, म्हणजे भारतभर दिल्ली ती। आमच्या गोंयाकय तसोच जालो उपक्रम तो। आनी ताज्या पयलीं 1986 पासून तेजी हांगासर रामशिला पुजनाची वेवस्था जी कशी जावपाक जाय तेजें सगळें नियोजन जें आसलें 86 पासून सुरू आशिल्लें सगळें। तेजे साठी खूब आंदोलनाय जालीं, खूब संघर्श जाले गोंयाक सुद्दां। आनी 89 आनी हे रामशिला पुजन गांवोगावी एक गांव न सोडटा, वाडे न सोडटा, रामशिला पुजनाचो बरे उत्साहान सगळे गोमंतके आनी गोंयकारांनी परशुराम भुमीचेर आमचे रामशिला पुजन सगळ्यांनी केलें। आनी ती रामशिला अयोध्ये पर्यंत गेली आनी अयोध्ये पर्यंत वचून ती आज जे भव्य मंदिर आमी पळयतले, फाल्यां 22 तारखेक तेजें नामकरण जाता, त्या मोठे स्वरुपांत तें आमकां दिसतलें पळय। थंय तेजो जो पाया जो आसा तो रामशिला पुजन जें आमी प्रत्येकानी प्रत्येका गांवांत जे खेडे गांवांनी जावं शहरी मोहल्ल्यांनी मागीर हितून पंचायत लेवलार म्युनिसिपालिटी लेवलार हे सगळ्या भागांनी ज्यो रामशिला गेल्यो त्या पायाचो पांय रचला गेला। ह्या राम मंदिराचो पाया जो रचला त्या रामशिलांनी रचलो गेलो। तेजो एक आमकां एक म्हणजे हें सगळें आमकां आमचें एक क्रेडीट जावन आसा। प्रत्येकाच्या बोल्सांतून गोमंतकेच्या बोल्सांतून 100 रुपया त्या वेळार गेला। आनी पयली गजाल म्हणजे कितें 1990 24 ऑक्टोबर 1990 हांगा आमच्या गोंयांतून विश्व हिंदू परिशदेन हाक दिल्ली आनी संघान मेळोन की गोंयच्यान 1000भर कार सेवक राम मंदिरा साठी वतले म्हणून विश्व हिंदू परिशदेन अल्टिमेटम दिल्लो 30 ऑक्टोबर पर्यंत सगळ्यांनी पावचें म्हणून थंय अयोध्येक 30 ऑक्टोबर पर्यंत सगळ्यांनी पावूंक जाय म्हणून आमी 24 ऑक्टोबराक स्टार्ट केल्लें। 24 ऑक्टोबराक आमची पयली वाहिनी म्हाजे प्रतिनिधीत्व म्हणजे हांव तेजो प्रमुख आशिल्लो एक वाहिनीचो, म्हणजे 55 जाणांची वाहिनी हांव घेवन गेलो रेल्वे। तो ग्रूप म्हाज्या बरोबर आशिल्लो, हितूंक त्या कांय आसा आमचे तेच ग्रुपाचे आहा थोडे कळ्ळें। आनी आमी मडगांव पासून म्हणजे वास्कोच्यान येताले ती निजामुद्दीन हेजो बिडर गेज आशिल्ले पळय त्या वेळार निजामुद्दीन एक्सप्रेस ती मिरज पर्यंत की मागीर ब्रॉड गेजी वताली। आनी ते हेतूंक आमी मडगांवां एक मोठे दबाज्यान तो आमकां आमी जे अयोध्ये वचणारे आशिल्ले कार सेवक तांकां निरोप दिवपा साठी आप्त लोक आमचे फ्रेंड सर्कल सगळे मागीर स्नेही सगळे अशे सगळे आमकां हे करपाक निरोप दिवपाक आयिल्ले रेल्वे स्टेशनार।
आनी दोग जाण देंवपाचें आनी स्टेशना भायर वचपाचें अशें म्हणून सगळ्यांक सल्लो दिलो असो. आनी आमच्याच गाडी रेल्वे केरळी नाशिल्ले कारसेवक ते एकदम म्हणजे हांव कितें म्हणटा एकदम ग्रुपान उतरले. तांकां सगळे पुलिसांनी बंद करून थंयच बसयले रेल्वे स्टेशनारच. आनी आमी दोग जाण करून भायर स्टेशनाच्या भायर गेले. झांसी पावल्या नंतर जेन्ना उतरले आमी कारसेवक थंय परिस्थिती अशी आयली पुलिसां पळोवन पुलीस फौज वाडा पळोवन ही सैरा वैरा धांवप जालें पळप जालें मेळील त्या मार्गान म्हणटा तशें. आनी मागीर आमच्या थंयच्या स्थानीक कारसेवकांनी आमची एक वेवस्था केली. आमकां सगळ्यांक एका ठिकाण रावपाची वेवस्था केली. थंय एक रात काडली आमी रावले थंय. आमकां थंयच्या स्थानीक कार्यकर्त्यांनी अशे निर्देश दिले की हेजो फुडलो जो प्रवास आसा हो आतां आमी एकत्रीतपणे करप उपयोगान ना. त्यामुळे गटान वचचें पडलें. 8 जाणां गट 10 जाणां गट करून आमकां मुखार वचपाची सूचना दिली. त्या प्रमाणे आमी एक गट आमचो मुखार गेलो. मुखार वतना झांसीच्यान मुखार प्रवास करता आसतना तसो तो मेळत आशिल्लो चलत आशिल्लो मदीं मेळिल्ले ते वाहनान आशिल्लो. करता प्रवास चालू आसतना अशे काय जाग्यार पावले आमी की ज्या जाग्यार आमकां एक वाटसरून अडयले आनी विचारले तुमी खंय वतात. आमी म्हणलें अशें आसा. जाल्यार तिणें आमकां एक ताकीद दिली की आतां तुमी ज्या मार्गांतल्यान वतले जो मार्ग तुमी वतले तो तसो भयानक मार्ग आसा. हांगच्यान तुमकां चलत वचपाक येवपाना कारण ही वाटमारी करणाऱ्यांची वस्ती आसा. त्यामुळे तुमी वचनाकात हेजे फुडली असो प्रवास करनाकात पायी. तेंच्या आयकल्या नंतर ती रात त्याच ठिकाणी एका धाब्यार घालेली. सकाळीं उठून मागीर बाकीची वाहनाचे खंय जी मेळ्ळी ते वाहनांनी आमी आमचो प्रवास करत अलाहाबाद पावले. अलाहाबाद पावल्या नंतर आमकां आतां बरें दिसलें खूब रिलॅक्स दिसलें कित्याक अलाहाबादच्यान आतां आमचो फुडलो प्रवास आसा अयोध्ये पर्यंत सुखकर जातलो. पण अलाहाबाद पावले त्या बरोबर पोलीस यंत्रणा जी आशिल्ली सरकारची यंत्रणा आशिल्ली आमी सज्जच आशिल्ली. आमकां थंय धरून सगळ्या कारसेवकांक म्हणजे आमची जरी एक गट जर आशिल्लो जाल्यार अनेक गटांचो गट आशिल्ले त्यामुळे मोठी संख्या जी आशिल्ली आमकां धरून पोलीस वाहनां घालून अलाहाबादच्या एका जेलान भितर व्हेले. जेल म्हणटा आसतना तेजी परिस्थिती कशी आशिल्ली एक कॉलेज त्या ठिकाणचें ज्या कॉलेजीन चारी बाजूनी पोलिसांचो पहारो दवरलेलो सशस्त्र पोलीस आनी त्या भितर आमकां ते जेल कसो करून त्या थंय दवरलो. आमकां जेलांत दवरले 4 दीस त्या ठिकाणी आमी काडले. तेज नंतर आमकां नैनी म्हणटा ते जो एक प्रशस्त जेल आसा सरकारचो जेल त्या नैनी जेलान जवळ 6 दीस दवरले. आनी 6 आनी 10 दीस मातशें एका कारसेवकाक जेलान रावपा पडलें. ही 10 दिसांची सजा एक प्रकारे आमी भोगली आनी तो अनुभव जो आशिल्लो थंयचो त्या जेलांतलो तसो हें आशिल्लो. पण देशभरांतल्यान आयिल्ले कारसेवक आशिल्ले चर्चा जाताली उलोवप जातालें मदीं खेळप जातालें बाकी भजन संकीर्तन करप जातालें. आनी अशे पद्दतीन 10 दीस सोंपल्या नंतर आमकां फुडें आमकां सादारण तेज नंतर वातावरण निवळ्ळें. वातावरण निवळ्ळ्या नंतर आमकां पोलीस यंत्रणेनच परत आमकां हाडून एक ताकीद दिली की तुमी आतां परत आनी अयोध्ये त्या ठिकाणी वचपाचें ना तुमी तुमचे घर परत वचपाचें आसा. त्यामुळे आमकां तशी ताकीद दिवन परत रेल्वे स्टेशनार सोडले आनी आमकां परत घरा कडेन वचपाक दिले. रातची पुष्पक एक्सप्रेस म्हणून वयता लखनौ पर्यंत तिचेर या अशें जालें. हांव आनी दिपक नायक म्हणून इंजिनियर आसलो थंय तो इलेक्ट्रिसिटीन वाळपय. तशेंच रुद्रेश्वर सेठी आमचो नितीन आनी 2 जाण आसले सांवड्डेंचे. अशे 6 जाण आमी भायर पडले. हे भितर प्रवेश करूंक दिना जाले पुलीस रेल्वे स्टेशनाक. आनी आमचें नेमकें कितें जालें दिपक आनी हांव गडबडीत वाट चुकले आमी. म्हणजे आतां खंय वचप रेल्वे स्टेशन खंय कितें कांयच कळना जालें. आनी इतल्यांत एक लेडी हें मेळ्ळी म्हणजे जीप हें करून आनी भितर लेडी PI आसली आनी ती वळखली आमकां. आनी आमची तेन्ना पर्सनॅलिटी बरी. दिपक म्हणजे हिरो आमचो सारको. कितें म्हणूंक लागलो बंडल मारया म्हणूंक लागलो. आमी म्हणलेलो आसामांत रिफायनरी आसा थंय वयता. हांव इंजिनियर थंयचो आनी हो असिस्टंट हांव या म्हणूंक लागलो. आनी जालें आनी कितें जार घेवं आमी सांगलें तिका अशें प्लॅनिंग केलें आनी आमकां बसयलें भितर. इतलें सांगून सुद्दां आमच्या पोटान भंय. पुलीस सामके बंदुका घेवन बसलेले 4 जाण. आमकां मदीं बसयले सारके दोगांक. आनी जालें डायरेक्ट हाडून रेल्वे स्टेशनार. बाकी कोणाकूच प्रवेश मेळूंक ना म्हणून आमी VIP हेणी जावन रेल्वे स्टेशनार
डायरेक्ट हां इधर बैठो पुष्पक एक्सप्रेस डायरेक्ट बसयलो आमी बरे हुशार शिक्षकात रावले आनी पावले लखनौ पावले. लखनौ पावतकच सादारण CID मागारूच आसलें आमच्या कोण येता कितें पूण आमी दोगूय सारके अमकी कडेन वचप कितें आमकां पयलींच खबर आसलें. राम सिंग ओबेरॉय म्हणून आसलो थंय आमी गेले. थंय गेले आनी वेवस्थीत आमचो नाश्तो पाणी सगळी देखरेख आमची बऱ्या पैकी जाली घरच्या पेक्षा सामकी सुंदर एकदम अशी. आनी थंयच्यान तर भायर पडोंक कशेंच मेळना. मागीर तो हेचो चेडो आसलो राम सिंगाचो नांव म्हाका आतां नेमकें हांव सांगय पूण आनंद अशें कितें तरी नांव आसलें. आनी हांगा गेमन इंडिया म्हणून हें आसली हें पूल बांदपी कंपनी तेतूर तो इंजिनियर आसलो. तेणी ती आयडिया करून पुलिसाचो वेश धारण केलो म्हणजे इन्स्पेक्टर आपण बरी टोपी बिपी घालून आनी डायरेक्ट आमकां लखनौ हेचेर रेल्वे स्टेशनार व्हेलें. आनी जालें आमी चडले भितर हें केलें आनी डायरेक्ट बांदा देंवले. बांदा हय बांदात म्हाका दिसता थंय देंवले वचोन आनी थंय हनुमान मंदीर आसा थंय हें केलें दिपक आनी हांव. आनी थंय आमकां पोटली दिली हेची चुरमुरे शेंगदाणे फुटाणे गोड अशें आनी चलत रावले आमी खंय पावता थंय पावता. जय श्रीराम म्हणजे एक हें आसली मना म्हणजे उत्स्फूर्तपणा जो आसलो तो कायम आसलो इतके त्रास सुद्दां ना. आनी जालें चलत चलत ट्रॅक्टरान चल मदीं पुलीस धांवता खंय तरी लिप वचोन गवताचेर न्हिदपाचें. मागीर सगळी तयारी आमची आसली. कार सेवा म्हणजे कितें आमकां पयलीं खबर नासलें पूण आतां सारकें लक्षांत येयलें ही कार सेवा म्हणजे कितें. आनी जालें अशें करून करून आमी सादारण दुसरे सकाळीं पावले थंय अयोध्येक. सादारण 90-100 किलोमिटर चल्ले आमी. मदें भूक लागली तुरी खावप ऊस तांबडे बरे उत्तर प्रदेशांत मेळटा ते चावन खावप म्हणजे जेवण मेळ्ळें ना तरी हेचेर आमची हें भागताली भूक. अशें करून पावले आनी थंय कटरा म्हणून आसा थंयच्यान मागीर पूल क्रॉस केलो की अयोध्या. थंय पळय जाल्यार भयानक वातावरण पुलिसांचो जमाव आनी मारताले पळय हें म्हटल्यार आमची कार सेवा कळ्ळी आमकां. पूण भिवंक ना आमी आनी हटोंक ना कितें कारण कितें सगळी तयारीच करून आमी गेल्ले कितें जालें तरी अयोध्येकूच वचप म्हण. पळय जाल्यार दिपक नाच जालो खंय तो जाम पडलो इंजिनियर तो मातसो सुको वस्तू आमी शेतकरी वर्गांतले आमी भियेनासले. आनी जालें तो खंय न्हिदोन उरलो गवताचेर. अरे दिपक खंय गेलो सोदता दिपक नाच खंय. मागीर तसोच देंवलो हांव सकयल आनी होडयो अश्यो आसल्यो नवीन शरयूंतल्यान पलतडी वचपाची तेतूर जालें बसलो आनी गेलो. मदीं पाव जाल्यार मदींच बुराक पडलो त्या होडयेर आनी उदक झम झम करून भितर येवंक लागलें. आतां करतलो कितें उदक तर मोटें सामकें. अरे देव आतां म्हटलें म्हाका पेंवंक बी येतालें पूण बाकीचे बुडटले न्हू 7-8 जाण आसले कोणाक पिवंक येता कितें. थोड्यांनी अशी चप्पल धरून दामून धरली थंय. थोड्यांनी खूब प्रयत्न केले आनी पूण झप करून पावले आमी थंय पलतडी. आनी पलतडी पावले उडयो मारले शूट काडली. पळय जाल्यार वाल्मिकी सदन अशें कितें तरी नांव आसलें नेमकें हांव म्हणजे एखाद वेळ चुकोवंक शकता. थंय पावले जाल्यार थंय गोळीबार सुरू धम धम कसलो आवाज पयलीं आमकां कळना म्हटलें मारांदे जाता कितें कांयच कळना नेमकें कारण की आमी गोळीबार जन्मांत केन्ना पळोवंकूच नासले. ठो 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 जाता तो आमच्या वांगडा आसलो तो म्हणल्यार हें मारता ते ITBF जे आसा ते मारता म्हणल्यार मारून शेत आसलें थंय फ्लॅट जाले आमी सगळे. तो हय ते बंद जाता डायरेक्ट गेले थंय वयता आमची परत वेवस्था वेवस्थीत जाली कारण संघ म्हणजे अशिस्तीत आनी तेंची वेवस्था म्हणजे एकदम टॉप. आतां दामून मदीं सांगलें अनुभव वळख म्हणजे केन्नाच फेल वयची ना बारीक सारीक विचार करून सगळें हें करता. आनी जालें थंयच्यान हें केलें आनी फुडें मागीर थंय रावले. आतां फुडें वयतलो जाल्यार कशें कितें करप कारण तें पुलीस म्हणजे भयानक थंय अनुभव म्हणजे मार धरून खंय मेळत थंय मारप धरून खूब जाणांक मार बसला. तरी आमी धाडस करून हनुमान गडीचेर गेले. थंयच्यान लागींच आसा तें हनुमान या म्हटलें थंय दर्शन तरी घेवया मार पडल्यार पडोनी म्हटलें. थंयच्यान लागींच तें म्हणजे मस्जीद आसली म्हणजे आतां राम मंदीर जालां थंय काय वचोंक मेळनासलें कारण की तेन्ना गोळीबार जावन ते कोठारी बंद आसले तांकां मारले आनी थंय सारकें ब्लॉक करून दवरलें हय हय कोणीच वचप ना सगळें हें केल्लें स्टॉप.
तरी आमी हनुमानगडीत वचून थंय दर्शन केलें. प्रयत्न केला आमी वचपाचो, पूण वचोंक दिना. ITBFची थंय सगळी तैनाती जाता. तरी पूण आमी थंय पर्यंत पावले. मार अजिबात खावंक ना हे विशेष. थोडे दंडके खाल्ले आनी कितें तकल्यो फुटली आनी अजिबात दोगांकूय आमकां येना. आनी दिपक जो गायब जाल्लो तो म्हाका लखनौ येतकूच मेळ्ळो. लखनौ येताना म्हणजे तो येवन रावलो ते रामसिंग ओबेराय म्हणून. म्हणजे आमकां न्हय घर इतलें पाट जाल्लें, सपनांत सुद्दां हें केल्या पावत इतकें. आनी लास्टा हें करून एक सुद्दां दंडुको न खाता हें करून सगळें पळयलें तें मडकी बिडकी अशी घालून प्रेतांक. म्हणजे इतकी दडपशाही मुलायम सिंग यादवान केल्ली. हेलिकॉप्टरान वयर भोंवतालो. मडकी घातली. हय म्हणजे मारप कारस तेंच्या तकलेक मडकी घालप आनी उडप नदीन. हांव पळयलां प्रत्यक्ष. आनी हेचेर कटरा पुलाचेर एक आसलो पुलीस, दोनूय हातान दांडे घेवन गोरवांक सुद्दां बरें बडयता, अशें मनशांक बडयता. ठाक मेळत थंय मारप धरून. म्हणजे भयानक तकल्यो फुटल्यो. त्या हेतूर बाबडे खूब जाणांनी सकयल पडले सुद्दां पुलाचेर. आमी प्रत्यक्षदर्शी आसा. म्हणजे इतकी भयानक अवस्था. आनी इतक्या हेतूर जावन सगळें हें करून थोडे पावले तेवटेन. आमी हनुमानगडी पर्यंत पावले कारण फुडें पुरोहीत नासलो. परत आमी हें करून मागीर 15-16 दिवसां आमी पावले गोंयांत. ते आसतना दुसऱ्याचें चैतन्य पळोवन आपल्याक स्फूर्ती येताले. अशें करत आमी जवळ जवळ 3 दीस आमी झांशी काडले. ते 3 दीस कोण किर्तन करतालो, कोण जप करतालो, कोण अन्य करताले. पण आमी ऑफिशियली आमकां अरेस्ट जावूं ना. 4थ्या दीस आमकां अरेस्ट जाली आनी आमकां बसीन भरले. आनी जेन्ना आमकां बस ती थंय जेल ना, झांशी तशी व्हडली जेल ना, थंय एक किल्लो आसा झांशीचो. तर त्या किल्ल्याचेर आमकां व्हरून सोडपा आशिल्ले. जवळ जवळ 6 बसी आशिल्ल्यो. त्या 6 बसीन जेन्ना आमकां चडयले त्या वेळाचेर भरगच्च मार्केट आशिल्लें. आनी त्या मार्केटांतल्यान जो आमकां एक प्रेम मेळ्ळो त्या लोकां कडल्यान हो अतिशय म्हणजे अजुनूय जर याद जाली जाल्यार आंगार कांटो येता. बिस्किटीचे पुडे जे ल्हान ल्हान गाडेकार आसात जे आमी फ्रूटवाले पळयतात ते फ्रूटवाचे टोपरेचे कडेन बशीन दिवप. ब्रेडवाले अशे प्रमाणे जे तांकां शक्य आसा ते सगळें आमकां दिले. 3 दिसाच्या थंय वास्तव्यात भितर जेन्ना प्रभात फेरी काडटाले, मुखमोर्चा काडटाले आनी काडटाले त्या वेळाचेर थंयचे जे हिंदू फॅमिली आशिल्ल्यो त्यो आमच्या गळ्यान माळो घालप, पांयाचेर दूद घालप आनी अक्षरशा आमकां पांयां पडप. वास्तवीक ते आमी अशें कल्चरान आमी गोंयांत वाडून आशिल्ले आनी आमी तें केन्ना पळोवन आशिल्लें. पण तेंचे अभिप्राय आशिल्लो की रामाच्या नांवान तुमी आमच्या घरा पर्यंत पाविल्ले आसात तेन्ना ही आमी जी कारसेवकाची सेवा करता ही सेवा आमची रामा पर्यंत पावतली ही तांची एक भावना आशिल्ली. आनी त्या भावनेन आमकां प्रीत करताले. ज्या वेळाचेर आमकां ऑफिशियली अरेस्ट केले झांशीत आनी थंय दवरले त्या वेळाचेर आमकां कर्फ्यू लागलो. गोवा हो शांत 25 वर्सां पयलींचो आमी कर्फ्यू म्हणून केन्नाच पळोवना. दंगल पयली ती कोंकणी मराठी वेळाचेर तेन्नाच, पण ती सगळे गोमंतकान अनुभवना. आमी फक्त पळोवपाचें फक्त टीव्हीचेर आतां आशिल्लें. पण प्रत्यक्ष कर्फ्यू लागप आनी तो एक्सपिरियन्स करप हो खूब अनुभव वेगळो आसा की आमकां केन्नाच गोंयांत आमी कर्फ्यू पळोवना. पण कर्फ्यू लागले उपरांत रस्त्यार पळयले उपरांत जो मार पडटालो तो मार भिवनूच आनी कोण हें करनाशिल्ले. अक्षरशा एक रस्तो 2-3 दीस कंप्लीट ओसाड आसतालो. थंय कोणूच ना. ताका कळ्ळें की अयोध्येचो फुडलो प्रवास करणें शक्य ना कारण येणाऱ्यो सगळ्यो ज्यो गाडयो आशिल्ल्यो त्यो झांशी डिटेन करपाक लागले. फुडलो प्रवास ना आशिल्लो की रस्ते ब्लॉक केल्ले, ड्रेनेज मारिल्ले, काही वेळाचे 1-2-3 मिटराचे आडे बांदिल्ले आशिल्ले. अशे रितीन सगळे प्रवास जेन्ना सगळे वाटो बंद जाल्यो त्या वेळाचेर थंय रावप इतलेंच आमचे कडेन आशिल्लें. अशा पद्दतीन जवळ जवळ आमी 8 दीस झांशी काडले. ताजेर आमकां रितसर पुलिशेंतल्यान रिलीज डॉक्युमेंट दिलो आनी आमकां रिटर्न प्रवास जालो. रिटर्न प्रवास जेन्ना सुरू जालो त्या वेळाचेर अशें येणारी प्रत्येक ट्रेन ही भरून येताली तेन्ना केन्ना पावत कशे रितीन तेन्ना आमी आमचो जीव कसोय तरी आमी त्या ट्रेनीन काडलो आनी आमी परत जवळ जवळ 14 का 15 दिसा केन्ना घरा पावले. घोशणा हे म्हणटाले पण म्हाका आनी एक आवडलेली घोशणा सांगता. श्री राम पे मरने वाले राम नामे लेके जाएंगे मंदिर वही बनाएंगे अशें जे आमी जे गाणें म्हणटाले ते गाणें आमी म्हणीत वयताले आनी जय श्रीराम बी अशें सगळें म्हणटाले. तर आमकां आत्तां सांगलें की
आमच्या सगळ्या लोकांनी म्हणजे संघाचे जे काम आसा वेवस्थेच्या दृश्टिकोनातून खंयसरूच आमचे लोक कमी पडोंक ना. फक्त कमी पडले खंयसर जाल्यार आमी थंय गेल्या नंतर आमकां जे वेगवेगळे तरेचे अनुभव जे येयले ते वेगळे म्हणजे आमचे सरकारी शासनान जे आमकां अनुभव दिले ते सगळ्यान क्रूर अनुभव आसले. हे अनुभव केन्नाच कोणाक येवंक जायना अशा पद्दतीचे आसले अनुभव. तर ते अनुभव जाल्या उपरांत हांव जेन्ना घरा कडेन पावलो सरान सांगलें की सरान म्हाका येलो हांगासून थंय आमी जेन्ना वयता तेन्ना मदीं म्हाका हैदरगंजाक आमकां खूब मोठे हे आसले ट्रक आसले. ते ट्रकान चडोंक सुद्दां जमनासलें परंतु चडटले जाल्यार कशें आसलें एकदम आमकां म्हणजे कोणें तरी धुकलून म्हाका वयर घातलो. तितूनसून म्हाका जोर येयलो. जोर तरी आसतना हांव जोरानसून थंय गेलो खंय वाल्मिकी सदनान रावलो. सरान म्हाका कितें सांगलें तूं हांगा हें कर आराम कर. हांव ते पर्यंत रावलो. म्हाका परत मागीर सरा वांगडा येयलो घरा कडेन पर्यंत पावलो. परंतु हांवें हैदरगंजाक एक काम केल्लें. इतले दीस जालां म्हटलें सराक म्हटलें घरा कडेन म्हटलें एक लेटर लिहिता हांव. तर लेटर हांवें लिहिलें घरा कडेन पोस्ट कार्डाचेर. परंतु जालें अशें ते कार्ड हांव येयल्या उपरांत ते म्हाका लेटर परत मेळ्ळें. कळ्ळें काय ना. ते येयल्या उपरांत म्हाका लेटर परत मेळ्ळें. परंतु ते लेटर हांवें दवरूंक नासलें. परत म्हटलें मागीर दवरुया अशें म्हणून जालें. तर हे अशे जे अनुभव आहा ते अनुभव न्हू कोणाक सांगल्यार सुद्दां कळचे ना. आमच्या वेचीन मनोहर पर्रीकर, उल्हास अस्नोडकर, वेलिंगकर सरूय आसले म्हाका दिसता. हांव त्या वेळाचेर वयान तसो ल्हान म्हटल्या नंतर आनी हे नेतृत्व करणारे व्हडले आसले म्हणटकीर तेच नेतृत्व करताले. झाशी जेन्ना आमी पावले त्या वेळाचेर उतरल्या बरोबर आमकां अरेस्ट जावंक शकता अशी ते आमकां म्हणजे कल्पना दिल्ली. म्हटल्यार आमी उतरले थंयसर थोडे पुलीस थंयसर आसले पूण एकट्यान मातशें आजूबाजून वचपाचें अशें सांगलें. भायर पण आमचे इतके जबरदस्त स्वागत जालें. लोकल जे लोक आसले तेंच्यांनी आमकां आमची वेवस्था केली. पुलिसांनी आमच्या बसीन बसोवपाचें आमकां व्हरपाचें म्हणून केल्लें. पण आमकां गायड करपाक आमकां पुरी भाजी आमकां फळां आमकां कितेंच कमी पडोवंक दिवंक ना तेंच्यांनी. आमची पूर्ण मागीर जशें हेंच्यांनी अनेकांनी सांगलें तशें तुमी राम भक्त तुमी हांगा अयोध्येक आयल्यात तुमची सेवा म्हणजे आमी रामाची सेवा केल्या भशेन जालें अशें सगळ्यांचेंच मत आसलें. आनी त्या प्रमाणे प्रत्येक जाण आपापले परीन खारीचो वांटो आपलो मदतीचो उखलतालो. आमी झाशीक पावले. झाशीक आमकां अटक करून दवरले. पयलीं पुलीस स्टेशनान आमकां बरोच वेळ दवरलो. काय आमकां थंय च्या ना काय ना पण लोकल लोक मागीर आयले आनी आमची वेवस्था केली तेंच्यांनी. त्यानंतर आमकां नंतर शाळेन एका व्हेले. शाळेन आमकां दवरले. शाळेन आमी रावले थंयसर. आमी अयोध्ये पर्यंत पावूंकच ना. जो 8 दिवसाचो कालावधी आसलो तो आमी थंय रावले आनी मागीर परत रिटर्न आमी हांगासर आयले. गवत उगवता काँग्रेस गवत म्हणटा ताका. ते मोठे घनदाट गवत ते रात्र आशिल्ली. आमी चलता रात पांय वाटेन रात्र आशिल्ली आनी थंयच्यान सर्च लायट अकस्मात आमचेर सर्च लायट पडली. सर्च लायट कोणी काय पोलीस एका हेजेर रस्त्याचेर पोलीस व्हॅन आशिल्ली आनी ती सर्च लायट मारताली आनी सर्च लायटीचेर आमचे एकदम लायट आयली तेन्ना आमी एकदम ते हितून घालून घेतले गवतांक. ते गवतांक सगळ्यांनी लोण घातले. 19 जाण आमी 19 जाण त्या वेळार 19 जाणांक सामके फ्लॅट जाले थंय. आनी कितले वेळ ते सर्च लायट घालताले कित्याक तो कर्फ्यूचोच एरिया तो सुलतानपूर बी तो भाग आशिल्लो. आनी आमकां जरा सुद्दां एकट्याचेर लायट पडलेली जाल्यार ते फायरींग करूं शकताले बिंदास्तपणे अशें. म्हण कोणाची हाल जाला मेल्याकात आमी पळय लोण घेवन थंय. असो एक प्रसंग हो भयानक प्रसंग आशिल्लो. मागीर ते हें करून बरे वेळ लायट हें करून ते मागीर परतीचे हेका घाले. त्या बरोबर आमी परत पांय वाटेन सुरू जाले. मागीर ते सगळे बारीक नाले नदी अशें क्रॉस करीत आमी दर्शन नगराक पावले. दर्शन नगर म्हणटा थंय लोकांनी आमचें बरें भरघोस स्वागत केलें सगळ्यांनी. आमकां च्या पाक हे कितें आसा नाश्ता हे ते सगळेंच दिलें. आनी रात्रीचो वेळ जालो. रात्रीचो वेळ आमकां कार सेवकाक आतां निवासाची वेवस्था करपाची तयारी तेंची. आपूण सगळे भायर सरले. घराचे सगळे आपूण भायर सरले. हे ओसरेर भायर सगळ्यांक न्हिदल्यात आनी आमकां सगळ्यांक भितर आसरो दिलो. घर आमकां दिलें सगळ्यांक न्हिदपाक. थोडे फार हें आमकां विश्रांती घेवपाक तेणी घरां दिली आपली आनी आपूण सगळे भायर न्हिदले. कितली मोडचे 5 किलोमिटर आसतना ते वानर सैन्य एकदम धुमाकूळ घातलो. वानर सैन्य म्हणजे कशी
एकदम आमच्या आंगार धावून आयले सगळे वानर सेना म्हणजे राम मंदिराचे राम आणि वानर सेनेचे नाते न्ही तशें आमी कारसेवकाचेर एकदम झुंडीचे झुंडी येयल्यो कितें आनी कांयच करूं ना आमचे बरोबर बरें आनंदान अशें हालचाली करून हे करून आमचे कडेन कितें आसलें तें खाल्लें बोल्सां कितें आशिल्लें तें काडून दिलें अशे प्रकार केले आनी आमी फुडले हेका रावले आनी अयोध्येच्या एंट्रन्साचेर शेरवीच्या पुलाचेर बॅरिकेड्स घातलेले सगळे टोटल बॅरिकेड्स सगळे लाठीचार्ज हे ते करपाची तयारी आशिल्ले पूण बंदूक घेतल्यार सुद्दां मारता कितले जाणां मारतले तुमी चारय बाजूंनी जेन्ना फोर्स मोठो महासागर जेन्ना हात घुसता तेन्ना पोलिसांचे रायफल न्ही तांकां हात काडून हात सुद्दां तांचो धरनालो इतले तरेची ताकद निर्माण जाली कारसेवका भितर आनी राम जन्मभुमीचेर पावले नंतर तूं सांगू नाका एक प्रकारचें बळ संचारलें सगळ्या भितर आनी कशें गेले आनी खंय पावले ते सुद्दां कशें ते स्पिडीचेर आमी जे भितर पावले पळय ते सगळे भितर वचून मागीर ते हनुमान गडी आसा ते गडी कडेन पावले थंय परत मागीर आपलें स्थान दिल्लें आमकां वाल्मिकी भवन हितून रावपाक थोडे आमचे गोंयच्या गेल्ले पळय आमी आनी महाराष्ट्राचे हांकां तें स्थान दिलें वाल्मिकी भवन म्हणून आसा तें शरी नदीक आमी न्हाले बी धुले शरी नदी तुका सांगू शरयू नदीच्या आमी जेन्ना न्हाता आसतना आमच्या पांयाक जो स्पर्श जातालो पळय हाणें मगाशें वर्णन केलां पळय प्रेतांक रेती बांदून सिमेंटाची रेती बांदून अशी जी पुरोवन दवरलेली पळय प्रेतां अशी भितर तेजो स्पर्श सुद्दां आमच्या पांयांक लागतालो तांचो स्पर्श लागतालो आमकां पांयांक अशा प्रकारचे आनी हे दुश्ट कार्य VP सिंग आनी मुलायम सिंगाचे राजवटीक कार्य केले अशे कित्येक हजारो कार्यकर्ता ते हात पांय छाटून जवळ जवळ 3 ट्रक तेणी गायब करून दवरले हे खंयच्या लोकांनी आमकां जेन्ना ते बाकीचे अयोध्येच्या नागरिकांचे इंटरव्यू घेतले तांकां विचारले जाल्यार अशें बाबा जाल्लें आसा इतके भयानक तेणी 30 तारीख ऑक्टोबर आनी 2 नोव्हेंबराक एक क्रूर हत्या केल्ली आहा क्रूर हत्याकांड केल्लें आसा दुर्गानंद नाटकणी हेंच्यांनी पूर्ण ताकद लावन हो ग्रूप जो आसा हो उबो केल्लो रेल्वे स्टेशनाचेर जशे भिकारी बसता तशा सोंग घेवप आनी थंय बसप थंय आमच्या लक्षांत येलें की मदींच कोणाचे ट्रेनीची चेन ओडली आनी जे कारसेवक आशिल्ले ते सगळ्यांनी उडयो मारले सगळे कपडे धरले तकलेर आनी ते लायट चुकयत आमी त्या पाण्यान भितर देंवले पाण्यान भितर देंवल्या सगळे गार जाले आमी घट ज्या पद्दतीन लाठी चार्ज जो जाला त्या वेळाचेर जबरदस्तपणे लाठी चार्ज अनेक कारसेवकांक जे आसा ते मारलेले आसा कारसेवकांक अक्षरशः तकलेचेर हे करून सुद्दां गुळयो मारलेले आसा हो जो तुज्या वयर जो गुंबज आसा तो पाडल्या शिवाय हांव म्हाजी दाढी काडपाचें ना